बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सुर्गींचे बापा, जेजू तुज्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासतांव, वाखाणटाव, तुका पोरणी-पाट कोत्तांव, कित्याक ताचो पवित्र आत्मो, तुमचो पवित्र आत्मो म्हाका आनी आमकां सगल्यांक भितरल्यान सान आमची मनां उजवाडावन कशे भाशेन आमी जिवंक जाय, कितें आमी करूंक जाय, तें सगलें पवित्र पुस्तकाच्या आदारान आमकां शिकयत आसा. हाका लागून आमचें जिवीत वदीक आनी वदीक पवित्रपणान भरोन येता. तर आतां जेजू तुज्या एकवटान रावन तुवें आमकां सांगलें तें बरोवणे, म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावतां. प्रत्येक सुस्कारान तूं आमचे सवे कुडींत मनांत ओतम्यांत रिगून रावताय आनी आमी कुडींत मनांत ओतम्यांत सगळे काळजांतां तुजे सवे रिगून रावता, सुस्कार भायर सुट्टना. हे परी तुजेर सगळें दवरलें म्हणटच आमची चिंतना, भावना, चाल, आठवणी हेर सगळें आसा तितलें भितर तें तूं सगळें पुसून काडटाय, नितळ कोत्ताय तुज्या उमळीक रगतान आनी आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दिताय दुसऱ्या सुस्कारांत. आनी तुजें बरेंपण आमचें सवें भरून काडटाय. आनी हे परी तूं आमचे सवें भितरल्यान आसाय म्हूण ह्या सुस्काराच्या आदारान आमी प्रत्येक वेळा, प्रत्येक घडयेक तुज्या एकवटान रावन तूं आमचें सवें वावुरताय आनी तुका आमी सहकार दिता. हें तूं घडोवन हाडटाय. आमी तुका दिनवासतांव, आर्गां दिता. तूं इतलो उफाट आसाय तरी पूण प्रत्येकाच्या किरकोळपणांत तूं हाजीर आसाय आनी हाका लागून आमी खरेपणी तूं आमचो धोनी आनी देव म्हणून तुका आमी वाखाणटाव, पत्करताव आनी तुजे सवेंची येता. तर ह्या वेळार म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमचें कोंत घेवया. प्रत्येक मणी जावन आसा एक सुस्कार. ह्या सुस्कारांत आमी 100% जिवया, पूर्णपणे ताका स्विकारया आनी पूर्णपणे आमी ताका समर्पुया, सुस्कार भायर सोडटना. तर आतां आमी ताच्या एकवटान आमचो वेळ सारया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 जेजू. सुस्कार भितर घेतना पूर्णपणे जेजूक आमी स्विकारया, आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत आमच्या काळजांत आनी सगलें आमचे भितर आहा तितलें ताचे सवें आमी दवरया सुस्कार भायर सोडटना.
आतां प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी उणी जायत वचूंक जाय. सुस्कार भितर घेतना तो म्हजी सवय वाडत वचूंक जाय. जेसू म्हजी सवय वाडटा तितलो हांव अदीक आनी अदीक उणो जायत वेता. ताका लागून सुस्कार भायर सोडटना उणो जायत वेता. तो म्हजी सवय वाडत वेता. जो हांव बावतिस्ताचो मनोभव ह्याच जेजूच्या आपोवण्यांत आमी स्विकारता. तो आमचे सवय रिगून रावता, आमी ताचे सवय रिगून रावता. पूण हो मनोभव आतां पद करून अदीक ताच्या एकवटान आमचें जिवीत समर्पून जियेता. आतां तो म्हजी सवय वाडत गेलो जाल्यार हांव कोण तर? हांव ताचे कुडींतलो एक सांदो. तर हो सांदो कशे भाशेन कुडींत आपलें जिवीत सादता? सायबीण मांयच्या मनोभवांत हांव चाकर जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा पोरमणें तुजे कुडींत तूं म्हाका घडोवन हाड. हे परी म्हजो मनोभव आसा. त्या मनोभवांत आतां जेजूच्या एकवटान रावतना ते भाशेन आमी स्विकारून जिवया. हांव चाकर सुस्कार भायर सोडटना जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा पोरमणें सुस्कार भितर घेतना. आतां हांव जेजूच्या एकवटान जियेतां. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना हांव म्हाका म्हज्या आपलेपणाक मरतां आनी जेजू सवे हांव पुनर्जिवन जाता. ताका लागून हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सवेन जियेता आनी हांव ताचे कुडींत भितरल्यान सावन भाग घेवन म्हजें जिवीत सादतां. तर सुस्कार भायर सोडटना हांव मोगतां. म्हज्या आपलेपणाक सगळें म्हजें आसा तितलें ताका संपून मरोन ताचे सवे हांव पुनर्जिवन जाता. हे परी बावतिस्माचो संस्कार हांव खोलायेन म्हजें जिवीत जेजूच्या एकवटान सादतां.
जेजू भितर जियेता म्हणटो जेजू बापाक एकवटो नासलो, तर सुस्कार भायर सोडटना बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया, भितर घेतना आब्बा म्हणून बापाक एपरी जेजूच्या सगळे एकवटून रावया. जेजू बापायच्या एकवटान आसलो खरो, पूण पवित्र आत्मो ताका सगळें शिकयतालो, जाणवायेन बोदतालो आनी ताचें जिवीत चलयतालो. बापाचे येवजणे प्रमाणे तो आपलें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या आदारान जियेतालो. तर आतां आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जशे भाशेन ताणेन जेजू सगळे मागणे उबारले, तेच भाशेन त्याच ताच्या मागण्यांत पवित्र आत्म्याच्या जेजू सगळे आमी बापाकूय मागणी तातूंत उबारतना सामील जावन ते भाशेन आतां हो वेळ आमी जेजूच्या एकवटान पवित्र आत्म्यान बरोवन सारया.
आनी शेकी जेजूच्या एकवटानात आमी आसा. पूर्णपणे आमचें जिवीत ताच्या जिवितान ताणें आमकां एकवटान दवरल्या आनी आमी ताका सहकार करीत आसा. तो आमकां दिशा दाखयता कशे भशेन ताच्या एकवटान आमी रावंक जाय पळय तें. इतलो तो आमचे पासत फुडाकार घेता आनी आमकां तो वाट आपली दाखयता. तर आतां आमी ताच्या एकवटान रावया, ताच्या नांवांत रावया. सुस्कार घेतना जे म्हणून, सुस्कार भायर सोडटना जू म्हणून जेजूच्या नांवांत आमी एक जावन जिवया. पूण मुणी नासतना फकत सुस्काराचेर आनी हे परी आतां आमचें जिवीत आमी खोलायेंत सादता. वयल्या वयल्या पावंड्यार न्हय पूण सारके भितरल्या जशे भाशेन दर्या सकलो व्हांवता आनी आवाज तितलो करिना, ते भाशेन आमी जेजू सवें हे परी प्रत्येक सुस्कारान व्हांवत वेता आनी ताच्या एकवटान आमी पूर्णपणे जियेता. आनी हे परी आतां जेजूच्या एकवटान आमी रावता म्हणटोच ताणें जे मागणें आमकां शिकयलें तेंच तो आमचे सवे म्हणटा. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे न्हय, तो आमी ताका सहकार कोत्ता. हें मागणें म्हणून न्हयच हांव एक खेरीत सांदो ताचे कुडींतलो, पूण सगल्या ताच्या सांद्यांक एकवटान जेजू सवे हे मागणें आतां आमी बापाक उबारता. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो,
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू आमचें जिवीत जावन आसा, आमी ताच्या नांवांत आतां जियेता. तर ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारया. दर दिसा जितले आमी ताचेर नदर मारता तितलें ताचें जिवीत आमी आपणायता. तो आमचें सगळें जियेतालो जेन्ना तो संवसारांत आसलो. पुनर्जीवन जावन तो आमचें सगळें जियेता, कित्याक आयज तो आमकां एकवटोन जियेता आनी आमी ताच्या एकवटान आसा. तर तो कशे भाशेन आपलें जिवीत आतां जियेता आमचें सगळें तें तो आमकां दाखयतलो. पूण ताच्या जिविताच्या घोडितांचेर आमी नियाळ करया, नदर मारया, ताका एकवटोन रावया आनी तो आमचें जिवीत ह्या प्रमाणे चलयतलो. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानता देवाक, सुरपोदिदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता ताणें कोश सुजले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलिल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सुरपोदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिव्या आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ, बोरवासो, प्रितीमोग हे 3 गूण आमकां देवान दिलेले आसा. तर हें देणें ताचेंच आमकां तो फावो करता. पूण आमी सायबीण मांय कडेन, बागेवन बागेवन तिनासा कडेन, बागेवन जुजेवाजा कडेन आनी हेरा सांत भक्त कडेन मागया आमकां अदीक खोलायेन ह्या गुणांनी भरून आमचें जिवीत सादच्याक. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावन, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले, सर्वेस्पोर्चे ठायेंसा, ओस्त्रा मदत सुदैव सुदैव चुपूत जेजू. बायकीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले, सर्वेस्पोर्चे ठायेंसा, ओस्त्रा मदत सुदैव सुदैव चुपूत जेजू. बायकीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले, सर्वेस्पोर्चे ठायेंसा, ओस्त्रा मदत सुदैव सुदैव चुपूत जेजू. बायकीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाची चड पुरबायेचे, सर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले, सर्वेस्पोरचे ठायेंसा, ओस्त्रा मदत सुदैव सुदैव चुपूत जेजू. बायकीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतले, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून सोड आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें चेकुस्व्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उलगारून तिणेन म्हणलें, ओस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय साई समकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुगसिताव तशीच आमची पातकां बुगोज आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kupen Balale Service Pochatai South Shamadat Sudan Sudaput Jesu. बायगीन मारी देवाची माई आमो पियां खाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. Moimam Bapa Kani Puta Kani Putrotmyan. आदी आता आनी सदां काल आमेन. O Mojo Mogachi Jesu. Bugos आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाचे उच्चांतले वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्या. Tisro Sontosacho Mister. Bella Nogran. दुर्बलपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळेंनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय साईस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुगसिताव तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kupen Balale Service Pochatai South Shamadat Sudan Sudaput Jesu. बायगीन मारी देवाची माई आमो पियां खाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. Moimam Bapa Kani Puta Kani Putrotmyan. आदी आता आनी सदां काल आमेन. O Mojo Mogachi Jesu. बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाचे उच्चांतले वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्या. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पोंग बाळका जेजूक जेरुसल्याक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय साईस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुगसिताव तशीच आमची पातकां बुगोज आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kupen Balale Service Pochatai South Shamadat Sudan Sudaput Jesu. बायगीन मारी देवाची माई आमो पियां खाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. Moimam Bapa Kani Puta Kani Putrotmyan. आदी आता आनी सदां काल आमेन. O Mojo Mogachi Jesu. बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाचे उच्चांतले वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय साईस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुगसिताव तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kupen Balale Service Pochatai South Shamadat Sudan Sudaput Jesu. बायगीन मारी देवाची माई आमो पियां खाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. Moimam Bapa Kani Puta Kani Putrotmyan. आदी आता आनी सदां काल आमेन. O Mojo Mogachi Jesu. बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाचे उच्चांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्या. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मात्येव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय साईस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुगसिताव तशीच आमची पातकां बुगोज आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kupen Balale Service Pochatai South Shamadat Sudan Sudaput Jesu. बायगीन मारी देवाची माई आमो पियां खाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. Moimam Bapa Kani Puta Kani Putrotmyan. आदी आता आनी सदां काल आमेन. O Mojo Mogachi Jesu. बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाचे उच्चांतले वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत
लग्न वस्त्रांत जेजूची परगोटणी जुआंव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायसाय आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलांतल्यान बक्षितां तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman Maria Kupen Balele Service Project Hines House Shamadat Sudan Sudot Jesu. बायकीन मारी देवाची माई आमोपिया खाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनच्या वडेर आमेन. Moima Bapa Kani Puta Kani Putrotmia. आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. O Moja Mogacha Jesu. Bugosam आमची Kamchi पातकां Patka. निवारम कायम कोणाच्या उच्चांतली वर्सकार सगळ्यांत बोकरून स्वर्ग रसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14-15. जेजूक जुआंक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तर देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायसाय आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलांतल्यान बक्षितां तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman Maria Kupen Balele Service Project Hines House Shamadat Sudan Sudot Jesu. बायकीन मारी देवाची माई आमोपिया खाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनच्या वडेर आमेन. Moima Bapa Kani Puta Kani Putrotmia. आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. O Moja Mogacha Jesu. Bugosam Kamchi Patka. Nivaram कायम कोणाच्या Kanpanat उच्चांतली वर्सकार सगळ्यांत बोकरून स्वर्ग रसलेल्या. चवथो संतोसाचो मिस्तेर उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचें मुखामोळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायसाय आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलांतल्यान बक्षितां तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman Maria Kupen Balele Service Project Hines House Shamadat Sudan Sudot Jesu. बायकीन मारी देवाची माई आमोपिया खाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनच्या वडेर Moima आमेन. Bapa Kani Puta Kani Putrotmia. आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. O Moja Mogacha Jesu. Bugosam Kamchi Patka. Nivaram कायम कोणाच्या उच्चांतली वर्सकार सगळ्यांत बोकरून स्वर्ग रसलेल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20. जेजून उणो घेतलो, देवाक तिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायसाय आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलांतल्यान बक्षितां तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman Maria Kupen Balele Service Project Hines House Shamadat Sudan Sudot Jesu. बायकीन मारी देवाची माई आमोपिया खाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनच्या वडेर आमेन. Moima Bapa Kani Puta Kani Putrotmia. आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. O Moja मुखाच्या जेजू बोगोसाम आमची पातकां निवारम कायम कोणाच्या उच्चांतली वर्सकार सगळ्यांत बोकरून स्वर्ग रसलेल्या. 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें करता. ल्यूक 22:40-4-40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो
आनी दोरनीर गोळटोल्या रोगताच्या दाट थेंबा वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तो शिश्या सुशी उठून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोज ठाय सावसऱ्या मदत सुदन सुदोच पूज जेजू. मागीन मारी देवाचे माई अमावपियां खाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरजल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कुरी कोत्तात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायले. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोज ठाय सावसऱ्या मदत सुदन सुदोच पूज जेजू. मागीन मारी देवाची माई अमावपियां खाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरजल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29 तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून केंडूंक ते ताका म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोज ठाय सावसऱ्या मदत सुदन सुदोच पूज जेजू. मागीन मारी देवाची माई अमावपियां खाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उजांतली, वर सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरजल्या. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून गोठ्याचे मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्विस पोज ठाय सावसऱ्या मदत सुदैवन सुदैवचो पूज जेजू. मागीन मारी देवाची माई अमावपियां खाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उजांतली, वर सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरजल्या. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Roman Maria कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय सावश्रमध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. मागीन मारी देवाचे माई आमोपियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनयच्या वड्यार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उशांतले वो सगळ्या आत्म्यांक बुकोरून चोड आसलेल्या. 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भिवूं नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय सावश्रमध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. मागीन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनयच्या वड्यार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उशांतले वो सगळ्या आत्म्यांक बुकोरून चोड आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19 आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय साव उस्त्रामध्ये सुदैव पूज जेजू. मागीन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनयच्या वड्यार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उशांतली वो सगळ्या आत्म्यांक बुकोरून चोड आसलेल्या. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें गोर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय सावश्रमध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. मागीन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनयच्या वड्यार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उशांतले वो सगळ्या आत्म्यांक बुकोरून चोड आसलेल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18 म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय सावश्रमध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. मागीन मारी देवाची माई आमोपियां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनयच्या वड्यार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उशांतली वो सगळ्या आत्म्यांक बुकोरून चोड आसलेल्या. 5वो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव
स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तोळ आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां दिसायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान वर एक रुपयान बरयले, सुरवेस पोवचे ठांय आसा, उस्रामध्ये सुदयचो पूत जेजू. मागीन मारी देवाची माई, मोपयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळेर. आमेन. मोय बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली, वचोगा सगळ्या आत्म्यांक, बोकून चोड रसोल्या. नोमान राणी, काकुटची माय, तूच की आमचे जिवीत, अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेची मालकां, तुका उलो मागतां. या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून, रुदन करून, माय तुका प्रार्थांव. आमचे दोयल शरातनी, तुजी काकुटीची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ, तुलो बांकवार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माय, आमचे खातीर माग. जेजून बासायलां ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मोरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक साकुर्णीचे ताणें दिश्ट घाली. वय आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गौरव दोत्तेल्यांक दुस्पडा येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इणवळख्यांक कूंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणींनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपले चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. पाव माये यो माये, गे आमकां तुज्या स्कोपान. पाव माये यो माये, गे आमकां तुज्या स्कोपान. जेजू आमचें जिवीत जावन आसा. ताच्या जिवितांत आमी बूड मानलेली आसा आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताच्या जिवितान एक जावन जियेता. ताच्या जिविताची घोडितां आमची जालेली, आमी आपणायल्ली आसा ती. आनी ते भाशेन आमी जियेतना तो आमचे सोबे आसा आनी आमी ताचे सोबे आसा. जशे भाशेन हे आमचे कुडीचे सांदे सगळे आमचे कुडींत आसात आनी कोण ते चलयता? हांव चलयतां. तेच भाशेन आमी जेजूचे कुडीचे सांदे तो आमकां चलयता. आनी हे भाशेन आमी ताका हाजीर जावन ताचे पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान तो आमकां सगळें कितें करूंक जाय तें शिकयता आनी तें करूनय तो घेता आनी हे परी तो बापाक महिमा हाडटा. हे भाशेन आमचें जिवीत आमी प्रत्येक वेळा सारया. प्रत्येक वेळा जेजूच्या एकवटान सुस्कारांतल्यान आमी ताका हाजीर जावन रावया आनी ताच्या नांवांत आमी रावलीं की ना बाकीचे सगळें तो करून घेतलो. तो आमचें जिवीत हे परी चलयतलो की जशे भाशेन आख्खी सृश्टी तो चलयता. आमी फकत ताका सहकार करून आतां तें जियोया. पवित्र बोजवणेंत आतां भाग घेवया आमी.
नमस्कार कोरा येयात नमस्कार कोरा येयात नमस्कार कोरा सोम्यं येयात नमस्कार कोरा येयात नमस्कार कोरा येयात नमस्कार कोरा सोम्यं येयात नमस्कार कोरा येयात नमस्कार कोरा येयात नमस्कार कोरा सोम्यं मुगाळाचे सरपुटून म्हजें जिवीत सगळेंच तुका समर्पीत रावता. तें समर्पिल्लें आसा, पूण ह्या सगळ्या वेळार हो मनोबोपूत करून सगळें म्हजें आसा तितलें तुवें म्हाका दिलां तें तुकाच दिता. घे दोनिया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. जेसू, सगळें म्हजें तितलें तुजेंच, तूंच तें वापर. जेसू, हांव पूर्णपणें सायबीण माय म्हणलां तें हांवें म्हणटा, पूण त्या मनोभवांत हांव जियेतां. चाकोर हांव जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें.
आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी मोचे तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कोनवलाच्या क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कोनवलाच्या पवित्र गोश्टानो म्हाका गोड कोरा तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडून कधीच दिवनाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडून कधीच दिवनाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजे सोजियोग तूं म्हाका फर्माय भक्तां सांगाती तुका वगडच्या तुझे सोजियोग तूं म्हाका फर्माय भक्तां सांगाती तुका वगडच्या इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो खरेंच देव म्हजो तारूक हांव पातयेवन रावतां म्हाका भिरांत ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोळ ताचें हांव किर्तन गायतां तो म्हजो सरवंडार सरवंडाराच्यान जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडून मेळटा सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताड्यान ताचें नांव गायात सगल्या पोरजांक कोडोयात ताची कोर्तीक कर्तुत्वां ताचे श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगळे कडेन पोरगोट करात सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कोडयतात गाजोयतात सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात आनोदाचे उलास सोडात कित्याक
इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हडतो. भावा भयणीनो, तुमचो मोग दोंग नासलेलो जावं दी. वायटाचो दुवेस धरून बरें तें करात. भावा भयणीच्या मोयपासान एकामेकाची आपुरबाय करात. आपणा परस एकामेकाक उखलून दवरात. सुडसुडायेन बेसार मायेन नासतना आत्म्याचे कृपेन सोम्याची सेवा करात. बोरवोसो धरून कुशाल जायात. कोश्टां दोगांनी थीर रावात. तांबो नासतना मागणें करात. देवाचे पोरचे मोदें कोण गोरजेक सांपडला जाल्यार ताका पावात. पोरक्यांक तुमगेर बरे भाशेन घेयात. तुमकां दुमाळो दितोल्यांचेर आशिर्वाद घालात. वय आशिर्वाद न्हय शिराप. कुशाल आसतोल्या बरोबर कुशाल जायात. दुखेस्त आसतोल्या बरोबर दुखेस्त जायात. तुमचे मदें एकचिताची जायात. उंच तोकलेची जावं नाकात, पूण गरीब धाकट्या लोकां बरोबर खरे इश्टागोतीन चलात. शाणी म्हूण चिंतून तुमीच तुमकां मुरगोटू नाकात. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगरांचेर आसत्या एका शारांत दोणवडान गेली. आनी जाकार्यासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान गेलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणेन म्हणलें, अस्तुरे मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखणटा. देवा म्हज्या तारुका सवें म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक साकुरणीचे ताणें आपली दिश्ट घाली. आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोड दोत्तोल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदरांक तो सदरां वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकूचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो.
अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे सोस्तीक नितेकाली केल्ली बसावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. तुवें सोत मारलें देखून भागी तूं आंकवार मारये. देवान तुका सांगलें तें सगळें घडोवन येतलें.
मोगाळा माये, बापाची रोचना तूं. ताची येवजणे प्रमाणे तुजें जिवीत घडोवन येवच्याक, तुजें जिवीत त्या प्रमाणे तूं जियेत आसलेली, कित्याक भितरल्यान तुका सगळी ती समजणी कळलेली आदी फुडेंच. आनी तुजो मनोभव तो खालतिकायेचो आसलेलो. हे खालतिकायेक लागून तुका निवडून हाडली, पूण हे देवाची येवजणूच आसलेली तुका निवडच्याक. पूण हो मनोभव तुजो आसूंक जाय आसलेलो, आनी तो आसल्या उपरांत ताणें तुका बरी खबर दिली आनी तुवें ती स्विकारली. जावं म्हजे सगळे तुज्या उतरा प्रमाणे हांव नको, पूण तूं जाणाय जें देवा कडेन जाता तें मनशा कडेन जायना. तर मनशा कडेन जायना तें देवा कडेन जाता म्हणटच तुजेरूच पातयेवन देवा आमी तुजें सगळें आमचें जिवीत सगळें समर्पून दिलेलें आसा. तो तूंच तें चलय. आनी हाका लागून आमी सगळीं आमच्या भावा भयणांक जेजू तुजे सरशीं हाडटा. जी कोण आयज आपल्या जल्माचो दीस समरमतात, वो दुसरे उत्सव आपल्या जिवितांतले समरमतात, तितल्याय पासून आमी मागता जेजू, तांकां तुज्या बरेपणान बाळगून दवर, तांकां तुजें बेसांव दी आनी तुजे येवजणे प्रमाणे तांचें जिवीत घडोवन येवं दी. तुजेच कुडींत आसलेल्या ल्हान भुरग्यांक, तरणाट्यांक, जाणटेल्यांक, वाडलेल्यांक कितलीं दुयेंसां आसात. कुडीच्या पावंड्यार, मनाच्या पावंड्यार, आत्म्याच्या पावंड्यार, संबंदाच्या पावंड्यार, आनी हे सगळें ती कोश्ट दोग सोंसतात. पूण तांचे वेगवेगळे मनोभव त्या कोश्ट दोगांचेर आसात. ते आमी जेजू सगळे तुका एकवटान दवरता, कित्याक ती सगळीं तुजें सवें आसा आनी ते तूं वापरताय म्हणून आमी जाणो. तर आमी हें इंतेसांव ताका थापता की तुवें तांचें दूख कोश्ट दुसऱ्यांच्या साल्वसांवा पासत वापरचें. कित्याक तुज्या कोश्ट दोगान जें उणें आसा तें आतां संवसार सोंपो पर्यंत ते भाशेन तुका आमी समर्पून जियेतल्या. तर तांकां तूं पेखोवणी दी, तांकां स्पर्श कर आनी तेंची मनां उजवाडाय. तुज्या एकवटान रावंक तांकां मदत कर आनी हे परी तांचें जिवीत पेखून तुज्या गोठायन भरून तें जिवंक तांकां मदत कर. मागता त्याच प्रमाणे सगल्या येरांक जाणीन आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा, त्या सगल्यांक आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता जेजू. तूंच जाणय कितें बरें आनी कितलें तांकां दिवचें पळय तें. तूंच तें तांच्या जिवितान उदीक घडून हाड आनी तांकां तुजी गोठाय फाव कर. आनी हे परी तुजें राज सगळ्यां मदें येवच्याक आमी आतां ह्या तुज्या मागण्यांत भाग घेतना सगळ्या मनशां कुळाक आनी सृश्टीक तुज्या एकवटान दवरून आतां आमी म्हणटा, आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकें येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. संस्कारा कितल्या व्हडत्या
साष्टांगी नमन कोता सोडून दिवून लागल्यो रीती सेवादोर नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुसमटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बाबार सैमोरते विशय दिना प्रीतीच्या बापाक आमच्या चैतिवो पुताक ताच्या मुरगोटून काळजांत तोडा वंदुया वाकाणुया उपजोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालते पोणार मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या सुवादाचो उंडो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं म्हण आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर तुमचो जी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन.